सगळी आम्ही उभी राहून मिसाचे सुरुवातीचे गायन गाऊया. A24 पान 12, A24 पेज 12, सोतां तुका. Sotta tuka, uskya kodit sotta tuka, ushal mora sotta tuka, sogle kodit sotta tuka, isa vadoru de tada, kansagle utka sotta. Disa Gesol Buzol Dukaronia delle doida Sokoshani sota duka Uskya kodit sota duka Usha mora sota duka Sogle kodit sota duka Satena, moche vito suska sota, aukotora kide koche, dolja cielo spatio drauže, sokoštani sota duka, uskja kotin sota duka, kušal porat sota duka. Sogle kodit sotta tuka. Soglen Dev boro distiu. Emi sant want together Magdalena Botelli या आमची बहिणी पासून आम्ही मागता. तिची गोची आज 3ऱ्या वर्साचो उगडास करतात. मागदलेना आमच्या बहिणीक तिणे आशिल्ली सासणाची संस्कार फाव जावंक एमी सांग मागतना आज साईबाबांची भेट आपल्या घरांत येवकार आनी स्विकारतात. आंद्रे आब्रेव व्हडलें भाट्टू आनी दोंद्रे डेफ्लिन सिल्वेरा साईबाबांची भेटे उदेशी तांचे वांगड्यांक कुडियत्म्यांची भलायकी देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. बाबडियो एमी सांत वांटो घेतना भोव करून आमच्या पिढींत आशिल्ल्या पापसाहेबा पासत मागुया. राती कोणे तरी हाचे उद्देशी एक फेक न्यूज सगळ्याकूच शिंपडायलो पापसाहेब अंतरलो म्हणून. खरी खबर म्हळ्यार पापसाहेब अजून हॉस्पिटलांत आसा. अजून दोतोर ताका फावो तसली इलाज दितात. मागुया आमच्या पापसाहेबा पासत आमचो गवळी आमकां जेजूचो उपकार संवसारांत ताका बापाच्या हातांत घालुया. बापाची पेखवणी आनी ताच्या कुश्टांनी बुजवण आनी घोटाय फाव जावंक मागुया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक तुमकां भाव म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाचेतून धरून विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. आनी तुमकां भाव मेळ्ळो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता.
सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोरपदवेदार देवा आमचे बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खोशी आमी जाण जावंक पावूं. हे बरी उतरांनी तशें कोन्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां करपाची. आनी मागदलेन बोतेले आमचे भयणीक तुजे सासणाचे विसवान जागो फावो कर. हे आमी मागता आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकाची सुरवात. सगळी जाणवाय देवा कडची येता, ती सासणाक ताचे सोबे आसा. दोर्याची रेंव आनी पावसाचे थेंबे आनी सासणाचे दीस कोणाक मेजूंक तांकोत. अंतराळाची उंचाय आनी प्रितुमेची रुंदाय आनी पाताळाची खोलाय कोणाच्यान काडूंक जायत. सगळ्या वस्तू आदीं देवान जाणवाय रचली आनी सासणाक थावन शिडूक सोमची काय. जाणवायेचें मूळ कोणाक तरी कोळीत केलां आनी तिच्यो चतूर मांडण्यो कोणाक थाब्यो. जाणार तो एकलोच, बोव बोयकोर. आपल्या शिनवासोणार तो बसला, सर्वेस्पोर तो. ताणेंच तिका रोचल्या, पळयल्या आनी मेजल्या आनी आपल्या सगळ्या रोचनाचेर तिका ओतल्या. आपलें देणें कशें मनशा सोबे ती वस्ती करता आनी आपलो मोग करतल्यांक ताणें तिका वांटल्या. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q4 बापा 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 मोच्या पान 160 Q4 पेज 166. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गावचो.
उताराचे गायन आमी गावुया. B4 जेजू तुजी उतरां पान 22 B4 पेज 22 दुसरो श्लोक. Sorvespora, soy, sorvespora, soy. Gesù duci utra, canele acudo, Gesù duci utra, buchele aucemo, Gesù duci utra, Sorvespora, soy, sorvespora, soy. Sorvespora तुमचे सोवे असो. Luce sove asu, Marco pormone Gesù Cristace शुभ portoma. moi matuca somia. जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक घेवंक येराशिसा लागीं आयलो तेन्ना तांचे भोंवतणी लोकांची वूड ओरपोन्स एकटवलोली ती आनी धर्मशास्त्री तांचे कडेन भासाभास करताले ते तांणी देखले. आनी जेजूक पळयना फुडें सगळो लोक अजाप जावन तोटाकलो आनी ताका नोमान करूंक धांवून आयलो. आनी ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमचे भितर कित्या विशीं विवाद जातालो? परती पाडून लोकांतले एकल्यान म्हळें, गुरुजी, म्हूण देंवचार बसुल्ल्या म्हज्या पुताक तुजे सोरशी हांवें हाडला. तो ताका धरता तितले पावटी ताका धोरणीर उडयता आनी तो तोंडांतल्यान फेणो काडटा, दांत किल्लिता आनी ताण जाता. आनी ताका काडून उडयात म्हूण हांवें तुज्या शिसांक सांगलें, पूण ताच्यान नोसो जालें. ताणें परती पाडून म्हळें, ओ विस्वाशी सोंसती, आनी कितलो म्हूण वेळ तुमचे बरोबर हांवें आसचें, आनी कितलो म्हूण वेळ हांवें तुमकां सोंसचें. ताका म्हजे सोरची हाडात. आनी तांणी ताका हाडलो. आनी जेजूक देखोना फुडें देंवचारान ताका कुबडायलो आनी तो धोरणीर पडून तोंडांतल्यान फेणो काडून आडवो उदारो रोळटालो. आनी जेजून ताच्या बापायक विचारलें, ताका केन्ना सावन अशें जावंक येता? ताणें जाप दिली, भुरगो सान. आनी ताचो नाश करूंक बोगोर बोगोर उजांत आनी उदकांतूय ताका उडयता. पूण तुज्यान कितें जाता जाल्यार आमचे चुरचुरे धरून आमकां पाव. पूण जेजून ताका सांगलें, तुज्यान जाता जाल्यार भावार दोतोल्याच्यान सगळें जाता. रोखडोच चेड्याच्या बापायन दुकां गळोवन व्हडल्यान म्हळें, भावार्थ धरता, म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. आपणाशी लोटो नेतोल्या लोकांक पळोवन जेजून मेळ्या आत्म्याक अशें म्हणून बेकडायलो, बेऱ्या मोन्या आत्म्या, हांव तुका फरमायतां, ताचे वेलो भायर सोर आनी ह्या फुडें ताचेर येनाका. बोप मारून आनी बारी ताका कुबडावन तो ताचे वेलो गेलो. आनी तो चेडो इतलो मेळो कसो जाल्लो की सोबार जारांनी म्हळें, तो मेलो. पूण जेजून ताच्या हाताक धरून ताका उखल्लो आनी तो उठलो. घरा वेतूच ताच्या शिसांनी ओगेच येवन ताचे लागीं विचारलें, ताका काडूंक आमचे लागीं कित्याक जालें ना? ताणें ताका म्हळें, मागणें बोगोर असली जात कोणेच भाशेन काडूंक उडोवंक जायना. Gesù Cristo Gesù fortomane. Agoni tuga Krista. मोगाळ भयणी भावानो, एका गांवांत थंय एक गुरुजी आनी ताचे शीस आसले. ओ गुरुजी हुय सदांच शिसांक कितें ना कितें तरी शिकयतालो. त्या शिसा मदें हुय एकलो एक शीस ओगळोच आसलो. इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा सिंपलटन, सादो, कितें सांगता तें आयकतालो.
देवा भाशेन आपले गुरुजीक तो मानतालो. एक दीस असो आफबाफ जालो की हो सिंपलटन जो शीस आसलो तो उदकाचेर चलूंक लागलो म्हूण हेर ह्या शिसांनी येवन गुरुजीक सांगलें. ओ गुरुजी हुंय नेक्स्ट टायम जेन्ना आपल्या शिसांक एड्रेस कोत्तालो तेन्ना ह्या गुरुजीन ह्या शिसाक विचारलें, हो जो सिंपलटन आसलो ताका विचारलें, ही सारकी खबर तूं उदकाचेर चलतालोय पळय ती? आनी त्या शिसान सांगलें, हुंय वय उदकाचेर हांव चलतालो. ओ गुरुजी हुंय त्या शिसाक म्हणूंक लागलो, तुज्यान उदकाचेर कशें चलूंक जाता? आपल्याकूय दाखय तूं कसो चलताय पळय तो. आनी हो शीस भावा भयणीन म्हणूंक लागलो, हुंय हांवें व्हडलें कांय करूंक ना, हांव फकत भावार्थान तुजें नांव घेतालो आनी हांव उदकाचेर चलतालो. एके वाटेन हो गुरुजी हॅप्पी जालो, आपल्याचें नांव घेवन हो उदकाचेर चलता. म्हजें नांव घेवन उदकाचेर चलता, आतां हांवूच उदकाचेर चलून पळयतालो. हो गुरुजी हुंय दर्या देगेर गेलो, उदकाचेर हुंय चलूंक लागलो, पूण उदकाचेर चलूंक न्हू बुडूंक लागलो. बाबा भयणीनो, आमी म्हणटात न्हू भावार्थ आमच्या धर्मांत भोव गरजेचो. पवित्र पुस्तक तर आमी वाचल्यार असल्यो कितल्योच घडण्यो आमकां मेळटल्यो भावार्थाच्यो. जेजू पासून नव्या करारांत जेन्ना मिलाग्र करता तेन्ना जेजू कोणाक मिलाग करता ताचेशी एकूच वस्त मागता, तुका भावार्थ आहा मू? आयज पासून ही मिलाग करता तेन्ना जेजू ताच्या बापाय लागीं इतलेंच मागता, तुका भावार्थ आसा? बाबा भयणीनो, जेजू जेन्ना दोग शिसांक संवसारांत धाडटालो तेन्ना तांकां ताणें पावर दिलोलो देंवचार काडपाक, पिडेवंतांक बरें करपाक. आयज जेन्ना दोंगरार थावन जेजू खाला येतालो तेन्ना एक कंप्लेन कोण तरी जेजूक सांगता. शिसाचें कसली कंप्लेन? पळय म्हणटा, तुज्या शिसां कडेन हांव गेलोलो पूण तांचे लागीं म्हज्या चेड्याक बरो करूंक जावंक ना. बाबा भयणीनो, सूर शेवटी जेन्ना आयचें शुभ वर्तमान कोपार जाता तेन्ना शीस प्रश्न करता आपल्या गुरुजीक, जेजूक प्रश्न करता, तुवें आमकां पावर दिलोलो पूण आमच्यान हें तूं करताय तें कित्याक करूंक जालें ना? बाबा भयणीनो, दोन कारणां जावंक जाता. एक, शिसांचो भावार्थ कडेक उणो आसलो जाय. दुसरें, तें मागण्यांत नासलें जाय. जेजू भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान आमकां सांगता ते भाशेन बोगोर आपल्याक वेळ मेळटा तेन्ना आपल्या बापा बराबर वेळ सारतालो, मागणें तो करतालो. कसली मिलाग कोत्तलो जाल्यार बाबा भयणीनो भावार्थूच न्हय, मागण्याची गरज. आयज बाबा भयणीनो, व्हडा भावार्थान तुमी हांगासर ह्या देव मंदिरांत जमल्यात. भावार्थ आमकां आसा. भावार्थ आसा तेन्ना आमकां आमी मागणें करता काय हें विचारूंक भोव गरजेचें. ही तर दोन वस्तू तर आमच्या जिवितांत आसा. भावार्थान मागण्यान तर जेजूशी आमी कितेंय मागल्यार तो आमकां जेरूच दितलो. हेंच करूंक हे आयच्या सेवा धर्मान आमकां चोण एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया. बेठोवणेक आमी गायन गावुया C24, माथयेचें भांगार करून पान 30 आनी 8, C24, पेज 38. Ci vita c'è, tu cavo
भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. त्या तुमच्या आदारले बलिदान आपल्या मरांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मारून घेवन सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्या की पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विधर आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय. नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. म्हजे रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमिया आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान भाडय.
सर्वेश्वरा तुझे चाकूरनी मागदलेन बोतेलीची काकूत कर. तिका तुवें संवसारांतली आपोवन व्हेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बाराबोती मेली तशेंच ताचे बाराबोती आतां पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ती आमचे बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापले घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन जमनूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमचे सर्वंडरान शिकयल्ले मागणे म्हणून आमकां एक एकल्याक आमचे उणें भावार्थाक घटाय आनी बोल दिव म्हूण बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा तुजी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिरासाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो मनशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाकदांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दोन रुदांक मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे भविसवेच्या बावर्थाचे दीस घाल. ती कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवड चलयता सासणाच्या ससनांक जेजूची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोच्या हे गायन आमी जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गावुया. D16 पान 5 D16 पेज 55. Ciebie nudzę
प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमचे बापा, जेजूच्या जेवणांत आयज तुवें आमकां वांटो दिलाय. हे जेवणा उद्देशी आमचो भावार्थ उदीक थिराय आनी तुवें बासयलेलें दायज आमी बेगीनूच सारती पावूंक फाव कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमिया वरवीं. Amen. आज सांजे 5:15 तेरसा उपरांत सुद्दां भाशेन प्रेज आनी वर्शीप आनी देवाच्या उतराचो नियाळ जाता तांणी वांटो घेवंक मागता. आज आमी माजोर्दा वाठारांतले पाद्री, सगळे गांवचे पाद्री वर्साक एक पावटी सांगताक एकठांय जाता आनी आमचो एकचार माजोर्दा 30-32 सुमार पाद्री आसात आनी आमी सगळे एकठांय जावन आज सकाळीं इगोर्जेंत मीस 9:30 वरांचेर आनी ते उपरांत आमी सगळे सांगताक थोडो वेळ सरता. बरोबर आमच्या गवळीक जिविताचो अनुभव एकामेकाक वांटता. आमच्या जिवितांत येतली आव्हानांय एकामेकाक सांगता. सगळे डायसिजन पिलारचे आनी रिलिजियस संस्थेचे पाद्री एकठांय जाता आनीक आख्खो दोनपार आमी बराबर आसता. मागुया याज्ञीकपणाक मोटवाशी जिविताक जायती आपोवणी आसा. एका गांवांत 30-32 याज्ञीक म्हळ्यार देवाचेंच एक देणें आनी आमी इतलीं वर्सां जालीं दर वर्साक फेब्रुवारीचे 22वेर आमी मेळटा. चेर ऑफ सेंट पिटर भाग्यन पेद्रूची सोदरी हेची परब करता तेन्ना त्या दिसा आमी मेळटा. पूण ह्या वर्साक शेनवार आयलो आनी मागीर रोखडोच आयतार. ताका लागून हो दीस आज आमी फुडें व्हेला. आमचे वसत तुमी मागचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. आज सांजे आमच्या इगोर्जेंत इंतेर आसा एक आमचो भाव केरांत झेवियर नांवाचो अंतरला. ताचे वसत किरीत भाशेन मागुया. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया. निर्भागी आमची काळजां K7 पान 142 K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशे दुखां भोरी आमची दूख सुखे जाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशे दुखां भोरी आमची दूख सुखे जाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरचो जेजू,